नमस्कार. गोवा टॉप 25च्या बुलेटिनान हांव सांजवी तुमकां येवकार दिता. नदर मारूया आयच्या टॉप 25 खबरांचेर. उदक लेगीत जाल्ले रगत आनी रगत लेगीत जाल्ले हून. भावा तुका याद आसा 18 जून? मनोहर राय सरदेसाय हांची कविता याद करता तेन्ना गोंयकारां मदीं क्रांतीची कीट पेटोवपी राम मनोहर लोहियाक कशें विसरूं येता. तांच्या नांवान बांदिल्ल्या म्हापशेच्या गार्डनाची दशा पळयल्यार गोंयकारांचे रगत खतखतल्या शिवाय रावचें ना. म्हापशेच्या लोहिया गार्डनाचो होळयेच्या नांवान बुरशेपणां करपाक वापर जालो. पुराय गार्डनान सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी सिगारांची बॉक्सां पातळून पडिल्लीं. हाचेर म्हापशेकारांनी राग उक्तायल्लो. गोयच्या काँग्रेसीन तृणमुलाची हिंसक राजकीय प्रवृत्ती आपणायला असो आरोप काळजीवाहू मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केला. मुरगांव काँग्रेस आनी भाजपाच्या कार्यकर्त्यां मदीं होळये दिसा बरेच पेटले. उपरांत ह्या प्रकरणात मारामारीचे स्वरूप घेतले. वाद तयार करपी असली प्रकरणां हांव खपोवन घेवचो ना. जे गुन्यांवकार ह्या प्रकरणात घुसपल्यात त्या सगळ्यांचेर आयतार मेरेन खर कारवाय करपाचो आदेश आपणे दिला अशी माहिती मुख्यमंत्री सावंत हांणी जखमी जाल्ल्या कार्यकर्त्याची उपजिल्लो हॉस्पिटलांत भेट घेतल्या उपरांत दिल्या. ह्या घडणुकेक वट्ट 47 जाणांचेर गुन्हो नोंद जाला आनी 9 जाणांक अटक केल्यात. फाटल्या 10 वर्सांनी काजूच्या पिकावळीक मार बसला अशें काजी रोवपी शेतकारांनी सांगले. सरकार तशेंच शेतकी खातें हाची लुकसाण भरपाय दिना. हो धंदो पारंपारीक वेवसाय म्हणूच उरला अशें कास्तकार पांडुरंग गांवकार हांणी सांगले. गोमंतक टीव्हीचो रिपोर्टर श्रीकृष्ण हळदणकारान सोडन बेटार वचून काजू बागायतीचे धनी पांडुरंग गांवकाराची काजू पिकावळ संदर्भात खासा मुलाखत घेतिल्ली. काजू फेणी हुराक कशे काडटात हाचेरूय तांणी अदीक म्हायती दिल्ली. उच्च न्यायालयान गांवच्या लोकांची बाजू मांडपा खातीर वकिलाची नेमणूक करपाचो थाराव बाणावली पंचायतीन घेतला. आमदार वेंझी वेगसान हांणी तातूंत लक्ष घालून हें काम बंद करपा खातीर न्यायालयान वचपाचो निर्णय घेतिल्लो आनी हे खातीर पंचायतीन थाराव घेवचो अशी मागणी केल्ली. आमदार वेगसान वकिलाचें नांव सुचयलां आनी ताची नेमणूक करपाचो थाराव पंचायतीन घेतला. पंचायत आपले तरेन प्रयत्न करतातच पूण शेतकारांनी फुडें सरून हाका विरोध करचो अशें बाणावलेचे पंच फेलिसिया नोरोनान सांगले. मये आंदोलना मजगती सरपंच सीमा आरोंदेकार आनी फोटो पत्रकार संदीप देसाय हांचे सयत नागरिकांक अटक करपी संबंधीत अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करची अशी नेटान मागणी मयेकारांनी केली. ह्या घडणुकेची खर कारवाय करून उपाय काडीसर मिनाची येरादारी करपाक दिवचे नात असो निर्धार मयेकारांनी केला. रुमडामळ गांवांतले लोक जातीय भेदभाव करतात अशें व्हॉयस रिकॉर्डिंग गांवांत व्हायरल करपी एका अनवळखी बायलेचेर रुमडामळ दवर्ली गांवचो सरपंच विनायक वळवयकारान कागाळ नोंद केल्या. कांय दिसा फाटीं रुमडामळ गांवांत अतिक्रमण मोडतोडीचें काम चालू केलें. तेन्ना गांवच्या लोकांनी जाती भेद करता अशी अफवा पातळयल्ली. देखून सरपंचान पुलीस संरक्षण घेतिल्लें.
लिस्बनान आयोजित BTL ह्या पर्यटन महोत्सवान गोयचे पर्यटन अधिकारी वांटेकार जाले. गोयच्या पर्यटन मळाची वाड जावची ह्या उद्देशान गोंयान थंय आपलो स्टॉल घाला अशें गोंय पर्यटन खात्यान ट्वीट करीत सांगले. ताका साबार देशांतल्या 70,000 वयर लोकांनी भेट दिली. शिवजयंती महोत्सव आयोजन उत्सव समिती मांद्रे विभाग आणि युनायटेड बॉयज हरमल हांच्या जोडपालवान हरमल वाठारान वेशभूषा सर्त शुक्रारा आयोजित केली. ह्या सर्तीन खुबशा भुरग्यांनी उमेदीन वांटो घेतिल्लो. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जिणेच्या काणयेंतली विंगड विंगड व्यक्तिमत्वां पात्रां माणकुल्या भुरग्यांनी हे सर्तींत बरीच रंगयली. काँग्रेसीन पयलीं आपलो मुखेली नेमचो आनी मागीरूच सरकार स्थापनेचो प्रश्न भाजपाक करचो अशें खर मत भाजपाचो प्रवक्तो उर्फान मुल्ला हांणी मांडलें. गोंयकारांनी काँग्रेसीक वेंचणुकेंत ताची सुवात दाखयल्याच मात दिगंबराचे भाजपांत प्रवेश करपा खातीर जायते परीन यत्न चालू आसा. मंत्रीपद मेळचे देखून दिगंबर भाजपाच्या केंद्रीय नेत्यांच्या संपर्कात आसा अशें ताणें ह्या वेळार म्हटलें. काँग्रेसीचे वट्ट 4 आमदार भाजपाचो भाग जावंक सोदतात, पूण वेंचून आयले जाल्यार काँग्रेसींतूच रावतले अशें उतर तांणी सर्वधर्मियांच्या देवा मुखार घेतलें म्हण भाजपाक खंयच्याच काँग्रेस वांगड्याक प्रवेश दिवचो ना म्हण मुल्लान स्पश्ट केलें. देशांतल्या कोरोना विशाणूंचे संसर्ग दिसान दीस उणे जायत आसलो तरी देशान फाटल्या 24 वरांत 2075 नव्या कोरोना बाधितांची नोंद जाल्या, जाल्यार 71 जाणांक मरण आयले. बिरेस्तारा 3,383 कोरोना बाधित उपचारा उपरांत बरे जाल्ल्यान तांकां डिस्चार्ज दिलो. देशांत सध्या सक्रिय कोरोना दुयेंतींची संख्या 27,802 चेर पावल्या. कोरोना दुयेंतीचो सकारात्मक दर 0.60% इतले जाला. गोंया सयत महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांत फामाद आशिल्ल्या साळांतल्या गडे उत्सवाक सुरवात जातली. 20 मार्च मेरेन तरेकवार धर्मीय कार्यावळी जातल्यो. शिगम्यांतल्यो गडे उत्सव दिवचल तालुक्यांतल्या पिळगांव, कुडणे, आमोणे, बोर्डे, दिवचल जाता. मात साळांतले गडे हो एक खेरीत उत्सव. तातूंत मशालीचे देव देवचारांचे दर्शन जाता अशी भावना आसात. कोरोनाची भिरांत अजून आशिल्ल्यान हो उत्सव जायती जतनाय घेवन साजरो करतले. दुमाशे, कासरपाल, दोडामार्गच्यान येवपी भाविकांनी राती 10 वरां पयलीं येवचे अशें कळीत केलां. वेर्ला काणकेच्या लोकांनी उदकाचो प्रश्न सुटावो जायना म्हण पंचायतीन अधिकाऱ्यांच्या विरोधान राग उक्तायलो. शिवोलची आमदार डिलायला लोबोच्या फुडारपणा खाला जाल्ले हे बसकेन लोकांनी प्रश्न सुटावो जायना म्हण अधिकाऱ्यांक उजरावन काडले.
सम्राट क्लब साखळी, संस्कार क्रीडा आणि सांस्कृतिक क्लब चरावणे, वाळपय सत्तरी हांच्या जोड पालवान सोकारती गायन कार्यशाळा आयोजित केली. हे कार्यशाळेत चरावण्या आणि हिवऱ्या गावातल्या सोकारती गायनांक भाग घेतिल्लो. या गायनाचे सन्मान केल्या उपरांत ही कार्यशाळा रातची 8 सुरू जाली. हे कार्यशाळेत खूब जाणांनी वांटो घेतिल्लो. कोरोनाचे प्रमाण उणे जाल्ल्यान आता दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 2% परस सकयल आयला. बिरेस्तारा आनी शुक्रारा 24 वरांत वट्ट 4 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. या काळात एकूय दुयेंती मरण आयले ना. फाटल्या 24 वरांत 13 जाणांनी कोरोनाचेर मात केल्या. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.41% पावला. ताका लागून मातशी थाकाय मेळ्ळ्या. आता मेरेन गोंयान कोरोनाचे 2,45,243 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 2,41,349 दुयेंती बरे जाले. सक्रिय दुयेंतीचो आंकडो देंवन तो 64 पावला. शुक्रारा उपचारा खातीर एकूय दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जालो ना. आता मेरेन 1,90,142 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावतले जाल्यार 31,418 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. तिसवाडींतल्या चोडन बेटार माडेल गांवांत फामाद होमकूंड उत्सव 22 मार्चाक व्हडा उमेदीन मनयतले. ह्या होमकूंड पयलीं लोक गौळेश्वर देवा कडेन वचून तालगडी आनी नाल्ल फोडून थंयच्या वडाची पानां तोडून आपापल्या घरा धाडपाची प्रथा आसा. 7 वाड्यांतल्या दर एका घरा मुखार आशिल्ल्या तुळशी भोंवतणी घालून 5 दीस घुमट आनी रोमटां मेळ वाजोवप जाता आनी उपरांत पंचमे दीस फामाद होमकूंड जाता जो रातभर आसता. पणजे मतदारसंघातल्या तालेगांव वाठारांत फाटले 6 म्हयने जाले पिवपाच्या उदकाची समस्या उप्रासल्या. तालेगांवची आमदार जेनिफर मोन्सेरात हांचे मुखार एक मोठे आव्हान आसा. हो मतदारसंघ टँकर मुक्त करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तांणी गंभीरपणान लक्ष दिवप ही आतां काळजी गरज आसा. फाटल्या वर्साची चवथ जाल्या उपरांत ते आतां मेरेन तालेगांव वाठारांतले लोक टँकराचेर निंबून आसात. पुराय देश होळयेच्या रंगान रंगतना मळकर्णी गांवचे लोक मात उज्याच्या किट्टांनी न्हातात. हे परंपरे प्रमाण गांवचे लोक होळयेच्या 7 दीस पयलीं फकत शिवराक जेवण जेवतात आनी होळये दिसा शेणी जळयतात. उपरांत तयार जाल्लो निखारो आंगार शिपडटात. राष्ट्रीय पदक जैतिवंत संजना प्रभू गांवकराची राष्ट्रीय स्विमींग पंगडान निवड जाल्या. दक्षिण आफ्रिकेक ज्युनियर शिबीर जातले. उपरांत थंयच सर्त जातली. ह्या सर्तीन भारतीय स्विमर वांटेकार जातले. दक्षिण आफ्रिका स्विमींग फेडरेशनान जोड पालवान भारतीय स्विमींग फेडरेशनान खेळां आनी युवा वेव्हार खात्याच्या सहकार्यान 17 मार्च ते 17 एप्रिल हे मजगती हे शिबीर आयोजीत केला. शिबीर सोंपल्या उपरांत भारतीय ज्युनियर स्विमर पोर्ट एलिझाबेथ हांगसर 22 एप्रिल सावन सुरू जावपी सर्तीत वांटो घेतले. भारतीय पंगडान 15 ते 17 वर्सां मजगती 6 चल्यांचे आनी 8 चेडवांचे आस्पाव आसा.
वास्को नवेवाडेच्या श्री राष्ट्रीय जय संतोषी माता देवस्थानाचो पालखी उत्सव बडा भक्ती भावान मनयलो। सेगीत 36 वर्सां जाली हो उत्सव करतात। पालखी उत्सवात भाविकांनी मोठ्या प्रमाणात वांटो घेतिल्लो। काणकोणांतल्या आगोंद वाठारांत श्री मल्लिकार्जुन देवळा कुशीक अवतार पुरुषाचो अवतार आनी कोलप्रसाद जाल्या उपरांत परंपरे प्रमाण देवाची पुराय वाठारांत भोवणी सुरू आसा। शुक्रारा पुजा करून तळयेन अर्पण करतना धर्मे घराणें दिश्टी पडटा। बिरेस्तार सत्तरी म्हालान आंबेली गांवांत एका कुळाघरांत 12 फूट लांबयेचो किंग कोब्रा धरून ताका जीवनदान दिवपाची घडणूक घडली। ह्या वाठारांतल्या एका कुळाघरांत किंग कोब्रा आशिल्ल्याची म्हायती मेळटकीच सर्पमित्र विनोद सावंत हांणी बेगोबेग घडणुकीचे सुवातेर भेट दिली आनी किंग कोब्राक धरलो। सकाळच्यान हो किंग कोब्रा ह्या कुळाघरांत भोंवतालो। ताका लागून थंय भिरांतीचें वातावरण पातळिल्लें। त्या किंग कोब्रान धरिल्ल्यान सगळ्यांक सू जालें। ताका धरून म्हादय अभयारण्यांत सोडलो। निवाडो वास्को राष्ट्रीय जय संतोषी माता संस्थानाची वर्सावळीची सत्यनारायण महापूजा जाली। अंदू ह्या संस्थानाची 37वो वर्सुकी उत्सव। ह्या निमतान वेगवेगळ्या धर्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन केल्लें। शेकड्यांनी लोकांनी हे महापूजेक उपस्थिती लायिल्ली। दिवजां पेटोवन ह्या उत्सवाची सुरवात जाली। आरती आनी प्रसाद उपरांत उसगांवच्या श्री रामपुरुष आदिनाथ भजनी पंगडाचे भजन जाले। हो वर्सुकी उत्सव 23 मार्च मेरेन मनयतले। पणजे पुलिसांनी शिंदळकेचो वेवसाय करपी हफिजा सय्यद बिलालाक बिरेस्तारा सालेगांवांत अटक केली। 26 वर्सांचो आंध्र प्रदेशांतलो रहिवासी हफिजा सय्यद बिलालाक फटीच्या गिरायकाक 50,000 रुपयांक चलयांची पुरवण करतना धरलो, जातूंत एक टीव्ही अभिनेत्री आनी 3 चलयांचो आस्पाव आसा। पुलीस निरीक्षक शिंदळकेचो वेवसाय विशीं कळ्ळ्या उपरांत सालेगांवच्या बेला विस्ता हॉटेलाचेर पुलिशेन धाड घातली। ह्या प्रकरणाचो तपास अजून चालू आसा। फुडल्या 4 ते 5 दिसांनी भाजपाचे सरकार सत्तेर येतले असो दावो आमदार सुभाष फळदेसाईन केलो। डॉ प्रमोद हेच परत मुख्यमंत्री जातले। फुडली 5 वर्सां भाजपात ते एक स्थिर सरकार दितले आनी लोकसभेचे वेंचणुकीत लेगीत दोनूय जागे भाजपाकूच मेळटले असो विश्वास
मंगळुरा शेनवारा सकाळी 9:30 वरांचेर विश्व कोंकणी समारोह जालो। विश्व कोंकणी समारोहाचे उक्तावण ज्ञानपीठ विजेता साहित्यीक दामोदर मावजो हांचे हस्तुकीं जालें। ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे म्हूण ज्येश्ठ कोंकणीचे साहित्यीक आनी तशेंच ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्लो दामोदर मावजो, भूषण भावे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। बायलांनी वेगवेगळ्या तरेन मुखेल सोयऱ्याचो येवकार दिलो। गोवा टॉप 25 च्यो ह्यो खासा खबरो हांगा सोंपता। हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।